नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोवा राज्य सहकारी बँकेचेरूय आरबीआयचो दोळो हेरांचेर बडी पडटा ती पळोवन बँक सादूर 2 वर्सां ऑडिट ना। बँकाचो एनपीए खंय 5.57%च लोकांनी भिवचे न्ही, नव्या बोर्डाचो दावो। मुख्यमंत्री म्हणटा कला अकादमीतूच जातले इफ्फीचें स्क्रीनिंग। कला संस्कृती मंत्री म्हणटा सध्या गरजेपुरते तात्पुरते रिपेराचो विचार। 1.5 म्हयन्या उपरांत नेमको रिपेर प्लान। अर्थव्यवस्थेक चालना, रोजगाराचे नजरेन स्थायी पर्यटनाचेर भर जाय। उपराष्ट्रपतीचो उलो। सर्वंकश पर्यटन उदरगत एडव्हेंचर टुरिझमांत गोंयाक नंबर 1 पुरस्कार। साळगांव सारकेलो प्लांट संसोड्यार शक्य ना, सुवातूय ना। लॉंग टर्म प्लानाचेर बरें आसा, शॉर्ट टर्म प्लानाचें कितें? उच्चाधिकार समितीची बसका खंय पावली? विजयाचे मायकलाचेर बाण। फोंड्या सुण्यावयलो टॅक्स परत लागू। पोशिल्ले सुण्याचे घुस्तार बेवारशांची देखरेख। सुण्याची रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपया। फॉरेन ब्रिडाक वर्साक 200 रुपया। गावठी सुण्याक 50। आणि एफसी गोवाचे मंदार राव देसाय, ब्रँडन फेर्नांडीस, मनवीर सिंगाचे आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीक नवी उर्बा। गोवा राज्य सहकारी बँकेचेरूय आरबीआयचो दोळो। एनपीए देवूंक पावलां उखलनाशिल्ले बँकेचेर एक करून आरबीआयची बडी पडत आसा। मडगांव म्हापसा अर्बन पीएमसीचेर बडी पडल्या ती पळोवन गोवा स्टेट सहकारी बँक सादूर जाल्या। बँकेचे फाटले 2 वर्सांचे ऑडिट जाल्लेच ना, तरी बँकेची स्थिती बरी आसा। एनपीए 5.57% म्हूण बँकेचो नवो बोर्ड जाहीर करून मेकळो। लोकांनी भिवचे न्ही, बँक 2021 मेरेन खंय फायद्यांत येतली। पीएमसी बँक, मडगांव अर्बन, म्हापसा अर्बन एक करून गोयच्या बँकांचेर आरबीआय आर्थीक शिस्तीची बडी मारीत आसा। तुमिल्ली आनी बुडिल्ली रिणां वाडून एनपीए हाताभायर गेल्ल्यान बँको सापूच बुडचे आदींच आरबीआयचे निर्बंध। गोयच्या ह्या तिनूय बँकांची परिस्थिती पळोवंक गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह ही गोयची शिखर सहकारी बँक आदींच सादूर जाल्या। शुक्रारा बँकेच्या नव्या बोर्डाची खासा बसका जाली। बँकेची परिस्थिती बरी आसा, भिवपाची गरज ना म्हूण सांगपाचो यत्न। एक हांव सांगपाक शकता की ही जे बँक आसा आज गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ती खूब स्ट्रॉंग पोजिशन आसा। पोजिशन ह्या बँकेचें धळमळीत ना, जशें बाकीचे बँकांनी मेन्शन करना तशें ह्या बँकेचें पोजिशन ना। डेफिनेटली म्हाका दिसता बाय 2021 प्रॉफीट करून इवन जे आमचे जे डेपोजिटर जे मेंबर्स आसात तांकां आमी डायविडंड वा सगळें दिवपाक शकतले। ताका लागून कोणेच भिवपाची गरज ना, आपली डेपोजीट विड्रॉ करपाची गरज ना। आनी हांगा सरकाराचो ह्या बँकेक पूर्णपणे पाठिंबो आसा, 100% सरकाराचो पाठिंबो आसा। एक्युमुलेटेड लॉस वॉट एवर इज देयर, इट वील बी वायप्ड आउट वीथ द प्रॉफीट, बिकॉज एज ऑन 30th September this year we are making the profit of approximately 24 crores for the half year with this trend. 2 वर्सां जाली बँकेचे फायनान्शियल ऑडिटूच जाल्ले ना। बोर्डान दिल्या ते सगळे आकडे अनऑडिटेड। 6 ऑक्टोबराक आमसभा घेवन ऑडिटरा विशीं कितें करपाचें ते थारतले। ना, जनरल बॉडी जाल्ला म्हणून आतां आमी स्पेशल जनरल बॉडी कॉल करतात आनी ती टेंटाटिवली आमी 6 तारखेक डेट फिक्स केल्ले कडेन आसा, 6 ऑक्टोबर। आतां ऑडिट गेल्ले वर्साचे आतां कन्फर्म जातलें, फाटलें जाल्लें, आनी आतां हें ऑडिट जातलें की आमचें ऑडिट करपाक जवळ जवळ 3 म्हयने लागतात। आतां आमी स्टॅट्युटरी ऑडिटर अपॉयंट करतले ना, त्याच खातीर आमी स्पेशल जनरल बॉडी घेता आमी, आनी त्या स्पेशल जनरल बॉडी ऑडिटर अपॉयंट जातलो, स्टॅट्युटरी ऑडिटर, आनी तेन्ना सगळो प्रोसेस स्टार्ट जातलो, वाटे लागतलो। फक्त आतां हें कितें आसा, हें लिगल एंट्रांसीस उरल्यात, त्या प्रमाणे आमगे सगळे बँक रिजर्व बँके हाका ताका आसा पिक्चर क्लियर करून दिवपाक जाय, तशी बँक वीक ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकार।
इफ्फीचें स्क्रीनिंग कला अकादमीतूच जातलें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. कला अकादमीचे दोनूय स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टां विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा तो अभ्यास खंय करून उलयतलो. रिपोर्ट आयल्यार कितले दिसूच जाले. कला संस्कृती मंत्री गोविंद म्हणटा दोनूय एजन्सीचे रिपोर्ट सारकेच, तफावत ना. सरकार सध्या तात्पुरते रिपेर करतलो. पुराय रिपेर कशें आनी केन्ना करप तें थारावंक खंय सुमार 1.5 म्हयनो लागू येता. कला अकादमीच्या बिल्डिंगेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटाचे 2 वेगवेगळ्या रिपोर्टाचेर मिडियान सीएमाक विचारले. त्या टोटल रिपोर्टांतल्यान सगळो जो आहा पळय न्ही थॉरोली स्टडी करपाक जाय ताज्या उपरांत सांगता. बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता, आमकां इफीचो हे जो आहा स्क्रिनींग जे आहा पळय न्हू हें आमी कला अकादमीन घेतले. ताका टेम्पररी मेजर्स हांवें जशें सांगलां जे फायनल डिसिजन जे आसा हें इफी जाल्या उपरांत घेतले वयतले. GECचो रिपोर्ट आणि जेम जो कन्सल्टंट GSIDCचो रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम आयिल्लो आसात. ओन्ली देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द टू वर्ड्स, दॅट इज अ मेजर स्ट्रेंथनिंग अँड द मेजर रिपेर. हे दोन्ही शब्द आहा, बट वॉट एवर द सजेशन्स हॅज बीन गिवन बाय बोथ द रिपोर्ट्स इज ऑलमोस्ट द सेम. सगळे बिल्डिंगेक खंय धोको ना. सध्या तात्पुरते काम करून घेतले. उपरांत नेमकी कशी दुरुस्ती करप ताचेर तज्ञांकडे सल्ला मसलत आणि लोकांक विचारून निर्णय जातलो. चड खर्च न करता ओन्ली सम टचिंग ऑर पेंटींग ऑर तशें जर जाता, आमकां जर मेनूच ऑडिटोरियम जर यूज जर करपाक जर शकता जाल्यार वी वील थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिनींग द फिल्म्स इन द कला अकादमी. स्ट्रक्चर कशें आसा तेजेर आमकां खर्च कितलो येतलो, वॉट आर द वेरियस टॅक्निक्स आर अवेलेबल, खंयचे मेथडान आमी तें रिपेर करता. देर आर खूब काही गोष्टी इंजिनियरींग फिल्डान हे आसा, मेथड्स आसात, प्रोसेस आसात. बाबा तो आमकां फिजिबल आसा काय कितें, एज फार एज कॉस्ट वायज आमकां हें आसतलें का एक्चुअली कशें आहा रिट्रोफिटींग जर करीत न्ही जाल्यार इट इज गूड एज अ न्यू. आमी कांय करपाक शकना तातूंत. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. पर्यटन हो अर्थवेवस्थेक चालना आनी रोजगाराचे नजरेन म्हत्वाचो उद्देग. स्थायी पर्यटनाचेर भर जाय म्हूण उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू उलयला. संवसारीक पर्यटन दिसाचे नवे दिल्लींतले सुवाळ्यात नायडू उलयतालो. सुवाळ्यात राज्यांक पर्यटन पुरस्कार भेटयले. गोंयचो पुरस्कार घेवंक पर्यटन मंत्री बाबू आनी GTDCचो चेअरमॅन दयानंद सोपटे दोगूय आशिल्ले. सर्वंकश पर्यटन उदरगतीत गोंय पयलें. एडव्हेंचर टुरिजमात मध्य प्रदेशा बरोबर जोड पयलें. The theme for the World Tourism Day is tourism and jobs, a better future for all. Tourism is a major engine of economic growth and an important source of employment and foreign exchange earnings in many countries, including India. In this context, this theme is more appropriate as it acknowledges the capacity of tourism to create large-scale employment opportunities, an important role it plays in achieving growth with equity and substantiality. साळगांव सारकेलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सोंसोड्यार जावंक शकना. फातोडेचो आमदार विजय ठाम. साळगांवा प्लांटाक मोठी सुवात आसा तशी सोंसोड्यार ना. मंत्री मायकलाच्या लॉंग टर्म प्लानाक विरोध ना. शॉर्ट टर्म प्लानाचें कितें? उच्चाधिकार समितीची बसका कित्याक जायना काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. इतले मजगतीं सोंसोडो प्लांटाचेर फोमेंतोक सप्तकाक 25,000 दिवपाचें MMCत थारलां. सालिगांव वचून ताणें डंप रिमिडिएट करून स्टार्ट जावन सालिगांव कितलीं वर्सां जालीं? कितलीं जालीं रे? 5 वर्सां जालीं. वचून मेरेन रिमिडिएट जावंक ना डंप. ताका खबर ना की अफिडेविट सरकारान हायकोर्टान दिल्लें आहा. तातूंत एट एवरी गिवन इन्स्टन्स द रेफरन्स इज टू द हाय पावर्ड कमिटी. सो ही हाय पावर्ड कमिटी आसा वो डिसबँड केली सरकारान. आमकां जाय तें शॉर्ट टर्म सोल्युशन. लॉंग टर्म वी एग्री विथ हिम. वी आर नॉट ओपोज टू बायो रेमेडिएशन. ती HPCC कित्याक मेळना? कित्याक ते लिपयता? वाय द सिक्रेसी? म्हजो प्रश्न आहा तो वाय दिस होल थिंग इज श्राउडेड इन सिक्रेसी. लंडन गोंय विमान सेवा सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो ना. हरशीक खंयूय गेल्यार तो खंय कितेंय उलयता. विजयाचो तोमणो. फ्लायट सर्विसेचो विजयाक दुबाव. म्हजे चली थंय शिकता म्हूण हांव पर्सनली आय एम हॅपी अबाउट दीस थिंग. बट आय डू होप इट कम्स टू रियलिटी. बिकॉज येदी व्हडलो जर फ्लायट स्टार्ट जाताली असो मुख्यमंत्री सादे खंयच्याय हाका वचून अनाउन्समेंट करता, कसली पोचेक अनाउन्समेंट करता. हो अनाउन्समेंट ताणें कसो केलो ना तो म्हाका प्रश्न पडटा. म्हाका डावट आहा जातलो काय म्हणून. जावचें.
अक्षय उमेदवार उबो करतलो जाल्यार पयलीं खंय स्विंडनात सभा घेवची पडटली. पर्रीकराक तेको दिलो म्हूण खंय लोक ताका गाळी घालतात. फाल्यां जर आमी गोवा फॉरवर्ड अक्षय कॅन्डिडेट घालतले जाल्यार पयलीं पब्लीक मिटींग स्विंडन करची पडटली, मागीर अक्षय, कित्याक हवा थंयच्यान डेवलप जाता. आमी पर्रीकराक सपोर्ट केलो त्यो गाळ्यो पसून आमकां थंयच्यानूच पडटात, अजून पडत चालूच आहा. सो त्यो जर आमी न्यूट्रल करतले जाल्यार पयलीं पब्लीक मिटींग थंय घेवची पडटली. इतले मजगती सोनसोडो प्लांटाचेर फोमेंतोक सप्तकाक 25,000 रुपया दिवपाचे MMCत थारला. Subsequently, now when we have arrived at an operational cost, it is fair between 25,000 rupees per week, which the council had in the last meeting they had taken this decision, and today they have confirmed the thing. So we will be appealing to the court that this would be the operational cost that they would be paying. Now the stay of dispossession is till 30th of September. So what happens after that, even today I don't know what is going to be the court decision. So whatever we decide, it will be subsequent to this 30th September hearing and the decision of then the court order of 30th September. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सुण्यांचे देखरेखीची वसुली सुण्यांचेर फोंडे नगरपालिकेन सुण्यावेलो टॅक्स परत लागू केला. पोशिल्ल्या सुण्यांची रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपया, फॉरेन ब्रीड असल्यार वर्साक 200 रुपया, जाल्यार ल्हान पेटे आनी गांवठी सुण्या असल्यार वर्साक 50 रुपया रिन्युअल फी. रजिस्ट्रेशन जातकीच सुण्याक बांदूंक टॅग दितले. टॅग आसतात ते पोशिल्ले, ना ते बेवारशी. ते कमाईचेर बेवारशी सुण्यांचे स्टरलायझेशन जातलें. फोंड्या आतां पोशिल्ले सुणे बेवारशी सुण्यांचे देखरेखीचो खर्च उखलतले. पालिका बेवारशी सुण्यांचो खर्च पोशिल्ले सुण्यांचे रजिस्ट्रेशन आनी रिन्युअलांतल्यान वसूल करतली. सुण्यांचे रजिस्ट्रेशन जाल्या उपरांत तांकां टॅग दितले, ना ते बेवारशी. पाळीव कुत्री आसा घरांत, त्या कुत्र्यांक खातीर तेजे आमी पयलीं सुद्दां आमी एक तेंचे कडेन टॅक्स घेताले. मागीर तो आमी जेन्ना हेजो कुत्र्यांक न मारपाचो जेन्ना एक कोर्टा कडेन ऑर्डर येयली आनी तेजे नंतर ते सगळें प्रोसेस आशिल्लो तो आमचो स्टॉप जाल्लो. गव्हर्मेंटा कडल्यान आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन सर्कुलर येयलो की तेंचे कडल्यान टॅक्स घेवचो म्हणून. तो परते मिटिंगेक घातलो आमी आनीक एप्रूव करून घेतलो. तेजी कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फी आहा 300 रुपया आनीक जे फॉरेन ब्रीड आहा तेजे खातीर वर्सा 200 रुपया आनीक जे फॉरेन ब्रीड म्हणजे ल्हान आसा तेका आनी लोकल म्हणजे आमचे लोकल कुत्री जे आसा तांकां 50 रुपया वर्साक. आतां हे स्किमीन आतां आमी सर्वे करतले की कोणा कडेन पाळीव कुत्री आसा ते आयडेंटिफाय करतले, ते कसले ब्रिडाचे आहा ते आयडेंटिफाय करतले आनी तांकां नोटीस दितले की ते येवन म्युन्सिपालिटीन ते रजिस्टर करा म्हणून. आमी तो पीपल फॉर एनिमल हेंचे कडेन आमच्या म्युन्सिपालिटीचो टायप आसा. कारण जर कुत्रे जेंकां ऑपरेट केले ना तांकां व्हरून तेणी ऑपरेट करचे, तेजो कॉस्ट जो आसा तो म्युन्सिपालिटी तांकां पे करता. नगरपालिकेन सुण्यांक स्टेरलायज करूंक पीपल फॉर एनिमला बरोबर टायअप केला. सेकंड आमी हांगा हाडटा पळय न्हू पेट्या तेन्नाच आमी तांकां प्लस रॅबीज वॅक्सिनेशन करूनच सोडटा. सो तांकां कितें मागीर कित्याक परतून वचून रॅबीजाचें हें कांय जावंक जायना म्हणून तेन्ना तांकां सोमतें रॅबीज वॅक्सिनेशन दिता आमी आनी परतून त्याच जाग्यार रिलीज करता. पाळीव जनावर अशें फोंडान म्हटल्यार आसतले एक 400-500 सुमार लोक आसतले, मोर दॅन दॅट वचपाक शकता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांक नवी कोळशाची खण मेळ्ळ्या ती मध्य प्रदेशांत दोंगरी तळ ब्लॉक 2. मध्य प्रदेशांतले हे कोळशाचे खणी विशीं खात्री करूंक विचारिल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रुडंटाक ब्रेस्तारा ती खण मध्य प्रदेशांत न्ही छत्तीसगडांतूच मेळ्ळ्या म्हूण सांगिल्लें. मध्य प्रदेशांतले हे खणींतल्यान वीज उत्पादना विशीं आदल्या KSK पावर डेव्हलपरा कडेनूच 10 ऑक्टोबराक IDCची दिल्ली परत कबलात जातली. IDCन छत्तीसगड आनी ओडिशांत कोळशाचे आनीक 3 खणी खातीर अर्ज घाला. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. केंद्रान कॉर्पोरेट टॅक्स देंवयल्ल्यान गुंतवणुकीक वाव वाडला. गुंतवणूक जाता तितली वाडोवची म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो. तो सिद्धार्थ दे गोवात शुक्रारा आशियाई सिव्हिल इंजिनियरिंग समन्वय मंडळाचे 20वें वर्सुकी दिसाच्या सुवाळ्यात उलयतालो. ECEC मंडळान कला अकादमी जाग्यार घालूंक आदार करचो म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन विशय काडलो. But my dear friends, I need a support from you all people
to renovate or to the problems which has arisen in the Kala Academy to be addressed by the advice of you people, and I hope you will support to the government of Goa, because one man cannot be a leader or master in one field. If a team of work solves the problems and get the solution. If you want to invest a market where there are market, come to India. If you want to invest in a market where there is a latest trend and future are appreciated, come to India. If you want to invest in a startup with a huge market, come to India. And if you want to invest the one of the world's largest infrastructure ecosystem, come to India. And India and Asia's third largest economy is rapidly modernizing its cities, equipping with the latest technology and the citizen-friendly infrastructure which is in India. So it is my sincere request for any investment to come to India. आग्वादा लागसार दर्यांत मांडवींतले कसिनो व्हरपाच्या प्लाना आड कलंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीसान आवाज काडूंक सुरवात केल्या. आग्वादा डॉल्फिन्स आसात. कसिनो थंय व्हेले जाल्यार डॉल्फिन काबार जातले म्हूण आर्गुमेंट. लोकूय खंय कलंगुटे खंयच कसिनो हाडपाक दिवचे नात. मायकल आनी बाबूश हालीं कसिनो कलंगुटे व्हरपाच्यो खबरो पातळायतात. पोर्ट्स कॅप्टन कसिनोचे सुवातीचो अभ्यास करता. Now, how our MLA thinks that getting casinos in Kandolim is going to help people in Kandolim. Now, the reason will be given that it was brought during Congress regime. Yes, it was brought during Congress regime. During my time also there was a casino in Kandolim, which I had objected, but our government at that time didn't listen to anybody, and we are still paying the price for that, for the wrong moves. Our manifesto is very clear now. We are against casinos. Congress does not want casinos. Now, here saying that locals will be benefited and locals want it. I am yet to see a single local who says that we want a casino in Kandolim or Kalangut. On the contrary, people have come and complained to us. It is part of tourism. Tomorrow, he will say prostitution was also there. Bangkok thrives on sex tourism. Te Korea म्हणटलो tourism. Amsterdam thrives on drugs tourism. तें करूया म्हणटलो. टुरिजम जाय म्हणून कितेंय हाडल्यार जायना. बोट ट्रिपीक वता सायट सींग. हेंच्यो फिडर बोटी येता वयता आसतना तांकां डिस्टर्ब जातले थिंगा. दे गो फॉर दीस डॉल्फिन ट्रिप्स. इट इज अ नॅचरल हॅबिटेट ऑफ डॉल्फिन्स. आग्वादा बेयाचेर डॉल्फिन आसता. ती बोट तर हाडली थिंगा डॉल्फिन आमची नान जातली थिंगा. लोकांचे पोट लोकल पळय भुरगे आहा तेंचे पोट मारतले. काँग्रेस पार्टी एंड द पीपल ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी विल नॉट अलाव एनी काजिनोज इन आर कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कम. वी गॉट इनफ वायसीस देर. तुवें ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्युशन हाडून दवरला ती पुरो आनीक आमकां नाका. आमचे रस्ते थिंगा उशीर आहा. देर इज नो पार्किंग फॅसिलिटीज देर. काजिनो जाल्या उपरांत हांगा पणजे मेस जाता पळय तें कालांगूट आनीक मेस जातलें. सो वी आर एगेन्स्ट इट. वी वील गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दीस काजिनोज कमिंग इन टू आवर विलेज. की 15-20 दिसा भितर जर रस्ते जर जायना सारखे तुमचे कडेन जाल्यार आमी रस्त्यार मोर्चा घेवन येतले आनी सगळे वेव्हार आमी बंद करून उडयतले. मागीर आमकां तुमी शिडो नाका. कितें घडोवं शकता. हे पणजेकारांक आमची सिटी जावन ते वाजेल्यात हे कासिनोचे वयर. आनी आमच्या धाकट्या गांवांत हांव म्हणटा हो कासिनो कित्याक ह्या गांवांत कित्याक इतले सिटीन तर लोकांक इतली एक्सपिरियन्स इतली तांकां वीट आयल्या. गोंयचें एकूच प्राणी संग्रहालय बोंडला सध्या जाम पडला. मात बोंडला कसलेंच आकर्शण ना म्हूण थंय येवपी पर्यटक आनी थळावे सांगतात. पर्यटकांचे पदरात निराशा. वेल्यान भितर यो वच करपाक तिकेटूय वाडयल्या. थंय वाघ, शीव, हत्ती असली जनावरां परत हाडची. पर्यटकांक गरजेच्यो रावपा खावपाच्यो पारंपारीक बाजारांच्यो सुविधा उब्यो करच्यो म्हूण मागणी. पूण जेन्ना ह्या बोंडला कडेन येतात, बोंडला अभयारण्याक जेन्ना भेट दिता, फीज चड आसून जर भेट दिता आनी थंय भितर गेल्या नंतर कांयच सामकीच निराशा जाता. मेन म्हणटा तें थंयसर हत्ती ना, शीव ना, वाघ ना. आनी दुसरें म्हणटा इश्कोलाची भुरगीं मोठ्या उमेदीन हांगा पिकनिकेक येता. तांकां वाघ म्हणटा एक आकर्शण आसता. कित्याक वाघ पळोवपाची तांकां एक उमेद आसता की हांगा येयल्या नंतर ती सामकीच उमेद मोडलेली आसता. जावं थंय जी प्राणी थंय जाय
ते आमकां पळोवपाक मेळना. उदाहरणांत वाग, शिंव, हत्ती अशे तरेचे जी आमकां प्राणी जाय पडटा ते थंय आमकां पळोवपाक मेळना. तेच प्रमाणे आमगेले जे भुरगे जावं कितलेशेच गोंयचे लोक मैसूर सारक्या अभयारण्याक वचून येता, बेंगलोराच्या अभयारण्याक वचून येता, गुजरातच्या अभयारण्याक वचून येता, केरळाच्या अभयारण्याक वचून येता. वेगवेगळ्या अभयारण्य पळोवन आयले नंतर थंयच्या अभयारण्याक जे जे प्राणी जावं पक्षी आनी बाकीची स्पिसीस आमकां पळोवपाक मेळटा तेन्ना हांगासर येतकीर हांगा बाबा कांयच ना अशें दिसता. बोंडला खंय सोलां, पापड, लोणची असल्यो गोंयच्यो गजाली विकपी थळाव्यांक मार्केट उबें जावंक जाय. अशे पारंपारीक तवशीं, घोसाळीं, जायो अशे तरेचे हांगसरले जे थळावे उत्पादनां सोलां, मागीर अगळ, पापड, लोणचें अशे तरेचे वेगवेगळे जिनस काटेकणगां ते जिनसाचें एक पारंपारीक तरेचें मार्केट लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवचें जेणे करून जे भोंवडेकार हांगासर येतले तांकां एक थळावो जिनसूय मेळटलो आनीक वेगळे तरेन तांकां एक उमेद मेळटली. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून खंय बोंडलाची परिस्थिती मातशी जाग्यार घालची. सरकारा कडेन म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की जो बोंडला जो झू आसा जो आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांसून क्रिएट जाल्लो झू तो ह्या सरकारान कित्याक आज जो आमचो मुख्यमंत्री आसा माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हे खरें म्हणजे की खंयच्या गोश्टीचेर सामकें म्हणजे इन्स्टंट डिसिजनां घेवन ते बऱ्या प्रकारे चलोवपाची तेंचे आज तेंचे कडेन पावर आसा ती तेंच्यांनी ह्या झूचेर थोडें लक्ष दिवन आनी जे ऑफिसर आसा तांकां आफून हाडून तेजेर तेंच्यांनी बरी तेजेर हें घेवची. टिकेट दर वाडयल्लो आसा, कॅमेरा तशेंच एंट्री येवपाक भितर, पण सुदारणा कांयच ना. तर ह्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटान एक हांगासर सुदारणा करची आनी बरे तरेन ट्युरिजम हेजेर पातळीचेर बोंडला झू एक बरें आकर्शण जावचें स्टुडंटां खातीर. बोंडल्याच्यान विवेक प्रभू. अंगणवाडीत बायलां कर्मचाऱ्यां कडच्यान सरकार घे म्हूण कामां करून घेता, पगार धडना, रिटायर जाल्ल्यांचो फुडारूय वाऱ्यार. मोदी सरकारान केंद्राच्या वाट्याची जाहीर केल्ली पगार वाड कशी करून दिवाळी मेरेन तरी दिवची म्हूण अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेची मागणी. मंत्र्यान खंय निवृत्ती पिराय 65 वर्सां करता म्हूण सांगिल्ली, ताची जाग ना. ते भायर सर्वे आनी डिलिव्हरीची कामां हेर प्रशिक्षण सुरूच. मोदी सरकारान वाडयल्ले हे आमच्या दिवाळेक आमकां दिवाळी साजरी करपाक मेळोंक जाय. 65चे रिजेक्टेड लेटर जे दीपक देसायन दिल्ले आसा ते पॉझिटिव्ह करून सीएमान आमकां ती भाऊबीजीची भेट दिवपाची. जी अंगणवाडी वर्करांनी 150 रुपयांनी काम केल्ले आसा त्या अंगणवाडी वर्करांक भाऊबीजीची भेट म्हणून 65 वर्सां दितले काय ना ती आमी सारकी आमचो पदर पसरून वाट पळयतली. आमची जी रिटायर जाल्ली वर्करां आसा 2009 पासून तांकां काम करिनासतना बसल्या जाग्यार बायलांक जर 1500 2000 मेळटा जाल्यार आमची वर्करांनी जीव झरोन काम केल्ल्यांक आतां ह्या वर्सा ह्या भाऊबीजेक तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाचें रिटायरमेंट ऑनेरियम. आमी म्हणिना पेन्शन, आमी ऑनेरियम वर्कर, आमी ऑनेरियमूच मागता. आमचे लोक प्रतिनिधी ऑनेरियमूच घेता जाल्यार आमच्या अंगणवाडी वर्करांकूय रिटायरमेंट ऑनेरियम दिवचे. 60 वर्सांचे रिटायर केले पगार बी काय ना. 60 म्हटला न्हू, 65 करती म्हटला करता म्हटले म्हणून हांवें काम केलां. आयज सकाळी काम करून येयला. खंयचो मिनिस्टर हेचेर काम जाता म्हटल्यार ते कितें म्हणटा रन म्हणटा. बालवाडीन 20-25 अशी भुरगीं आसता तांकां सांडून ती जर भायर थंयसर डिलिव्हरी जाली जाल्यार तेंचे कडेन आमी धांवन वचून हे करपाक जाय. हो मोबायल म्हणटा रन. आमी त्या भुरग्यांक सांडून कशी वयतली रन पूण ते रन म्हूण तुमकां कित्याक मोबायल व्हरलो जाल्यार आमी जबाबदार. जर आमी कोणागेर गेली आनी मोडली जाल्यार कोणी खाल्ली आमकां जाल्यार गव्हर्मेंट जबाबदारी घेतलो. आमकां काम दिता पूण इतलो तुमी पेमेंट दिया न्हू. कामाक हाडून तकलेर घालता.
FC गोवाचे मंदार ब्रँडन आनी मनवीर सिंगाचे आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीक नवी उर्बा. कोच इगोर स्टिमाचाचे मार्गदर्शना खाला टीम इंडिया खेळटना आंतरराष्ट्रीय मळार टीमीन बरेपैकी कामगिरी केल्या. आनीकूय खूब सुदारणा करपाची तांक ब्लू टायगर्सा मदीं आसा म्हूण मंदार, मनवीर आनी ब्रँडन प्रुडंटा कडेन उलयले. When I joined the Indian national team for Intercontinental Cup, coach said to me that I believe in your abilities and I think you can give us a lot for the Indian national team, and I was really happy when he told me about this, and I had to work hard. It's not that I was just happy. I had to work hard to be in the first team, and yes, the first I think Sergio takes a lot of credit because of my position, because he changed my position to a left back, and as time went by, it was really good for me. I think I was comfortable in this position, and the national team coach also wants me to play as a left back. Going forward into upcoming games, I think we will do better, and as years pass, you will see there's a lot of improvement in the Indian team. His approach itself, he's a big coach. He coached the Croatian national team and coached a lot of professional players who are playing in Europe now. So I think his approach itself made a big difference. Different type of coaches are there. They have different philosophy, different styles. Obviously that will come into when we play, how he teaches us to play. But like I said, it will take a lot of time because it's not easy, because we need to grow from match to match. लास्ट 2 गेम में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा सबका. अगेंस्ट ओमान हम लोग अच्छा खेला, बट लास्ट में 10 मिनट में 2 गोल खा लिया. बट वो एक फुटबॉल है, ऊपर नीचे होता रहता है. इवन अगेंस्ट कतर वी प्लेड वेल. अवे पॉइंट है, बहुत अच्छा है, बोनस है हमारे लिए ये पॉइंट. इसको लेके ही हम लोग को नेक्स्ट मैच जीतना है, तो उसका फ्री एडवांटेज मिलेगा. मैं अभी बांग्लादेश के साथ है, उसका प्रोफेशन चल रहा है, जीतना ही है और फ्री फ़ायदा है उसका. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.